सगळ्यांका नमस्कार. आज अनेक एक सिंपल रेसिपी पपाश फळाचे हळदू रंदे एक पपाश फळाचे ताक घाल रंदे हंग रेडी जाला आणि ताक कॉम्बिनेशन वैंगण तिक्षे आता हे पपाश फळाचे हळदू रंदे कशें करचे म्हण पळया. हाका 1 चमचे चण्या दाळी आमी रंदय करची 1 घंटो 1.5 घंटो पुडेची इतले उदकांतू तिंबत घालका 1 चमचे पुरो एक 3-4 जनाल सर्विंगाक सांगचे हांवें. आनी हाका एक मिडियम सायज पपाश फळ हरवी पपाश फळ जावका. हरवी पपाश फळ फर्स्ट लायक करून ताजे साल काण घेवची. साल काणू स्लाइस करून घेवचे. केन्नाय हरवी पपाश फळा रांदय करतना ताजे स्लाइस केल्लेले एक येनातल्या ते शिंदिलेले कुडके उदकांतू समज एक 2-3 उदकांतू समज धुवन घेवका. त्या म्हळ्यार तांतूल ते दीकशी आशिल्ले तेची के वचूका आनी अशें मिडियम सायज फोड करून घेवचे. हे हरवी पपाश फळ हेल्था भारी लायक म्हूण सांगताची. आमी सान आसतना आमगेले बापा माना हे हरवी पपाश फळाचे वारा एक वेळा आमकां गोड घालून उपकर करून दिवचे आशिल्ले. तेन्ना आमकां कांय इश्ट नाशिल्ले ते जाल्यार आतां ते पुरो उडगास येता आनी ताजे हेल्थ बेनिफिट्स पुरो कळतना आतां ते वय म्हूण दिसता. ही मिगेल मामावाल रेसिपी मामा मातयचे म्हळ्यार आमी ई रंदय करून दी येल्लो रंदय करून दी म्हणचे आशिल्ले. भविष्य हाका दिकसाण उणें आनी ते कलरा निमित्त कसं की आमकां पुरो जना भारी इश्ट आशिल्ली. आतां हे पपाश फळा कुडके शिजोवन घेवचे. जाय जाल्यार अशी शिजोव येता नाजाल्यार चूर मीठ घालून कुकरान एक सीट काडल्यार जाता. हाका शिजयतनाची हळदी पिट्टी घालची आनी हाका एक सिंपल मसालो आसता. 1 कप सोयेक 1/4 चमचे जिरे आनी आमी तावळ तिंबोवन दवरलेली चण्या दाळी आनी तिकसाणी जावका जाल्यार तितले तरणी मिरसांग घालून नय पेस्ट करून घेवका. थोडे जण हे पपाश फळ शिजयतना आमी हळदी पिट्टी घालता पळय तेन्नाची ताका थोडी मिरसांगे पिट्टी घालताची. जाल्यार मिगेल मामाम घालनाशिल्ली मामामान अशी करचे आशिल्ले. हे आतां हे पपाश फळ शिजून हद जत असं हाका मीठ घालचे कितले जावका तितले. पपाश फळां भितरी पप्पायन म्हणलेले एक एन्झायम आसा ते आमकां डायजेशना भारी हेल्पफूल ते देखून हरवी पपाश फळ हेल्था भारी चांग म्हूण सांगचे त्या खातीर. तशी डायबिटीक पेशंट्सांक भारी चांग म्हूण म्हणटाचे. आतां हांव वांटून दवरलेले ते पेस्ट हे शिजील पपाश फळां थोड्याक घालून सोडता आनी हद करून घेता. आमकां थोडे ताक घालचे आसा. ताक म्हळ्यार मस्त पातळ आमचे ताक घालून हद आशिल्ले ताक नाजाल्यार आमी साय काणू मेणाय घाल्लेले धंय पळय ते बीट करून घाल्यार जाता. एक अर्द कप आमी म्हळ्यार मसलाक चिंचामणी कसले घालनाची हाका ती ताकाची आमसाण आसची. आतां पळय हांव हांगा एक अर्द कप दाट ताक आशिल्लें गेले ते घाल्ले हांव हांगा आनी हाका मस्त खतखताच्या ना आमगे हांव घाल्लेले मसला तरणी मिरसांगे कांय तिखसाण ना म्हूण हांवें 1-2-3 तरणी मिरसांगा हांगा कट करून घाल्ले विंगड आनी जस्ट पुग्गा इल्लो जाल्ल्याका मागीर एक पण्ण मात्र बाकी हांगा हे भारी टेस्टी रांदय तितले सिंपल. हाका तसो पूर पुग्गेवच्या सूर जालो. फुडले जनान हितलां भितरी बरी पपाश फळां रूख पुरो वचचे आशिल्ले. त्या म्हळ्यार कसले रंदय नाजाल्यार कुडले पपाश फळ हाडून ताजी उपकरी अशी वाळी घालून आंबट नातल्यार अशी ताका रंदय पुरो करचे आशिल्ले. आतां आनी हाका एक फण्ण घालया. आतां हांवें एक 2-3 चमचे नारळाल तेल उण केले तांणी सासम पटपटेले कुडले 2 सुकी मिरसांग कट करून घाली आनी हाका जावका एक चिमटी मेथी इश्ट ना जाल्यार हांकां 2 जिरे घाली येता आनी हिंगा पिट्टी आनी करबेव घालें आनी एक फण्ण घालें. मेथी इश्ट ना तिला जिरे घालतना तशीची एक चिमटी हिंगा पिट्टी घालता फण्ण घाल्ले म्हणजे जाल्यार आमगेले रंदय हांगा सिंपल सुपर टेस्टी हेल्दी रंदय हांगा पपाश फळाचे ताक घालून रंदय रेडी जाला. हाका बेस्ट कॉम्बिनेशन कसं म्हळ्यार वैंगणा तिक्षे. हे वैंगणा तिक्षा व्हिडिओ हाजे पयशी फूड घालला आमी आमगेल्या चॅनलार ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. तुमी पुरो जनांनी ते पळोवन हे दोन्ही करून पळोवका. पपाश फळाचे ताका रांदय आनी वैंगणा तिक्षे आनी कशी जाला म्हूण सांगून तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. आतां ही रांदय पपाश फळाचे मात न्हय गरदुद्याचे अशी करूं येता कुवाळ्याचे आनी ते हे म्हणटा पळय चवचव म्हूण म्हणटा पळय ते चवचवाचे अशी करूं येता. चवचव म्हळ्यार सीमे बदने तशी असल सिंपल रेसिपीज आसा. तुम पूरा जन मिगेल चॅनल लाईक कराची शेअर कराची आणि सबस्क्राईब कराची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.